प्रितीच्या भावान भयणो, बरें करूंक आनी वायट हे दोनी हे संवसारांत आमकां दिसून येतात. हे दोनी तरेचे स्वभाव आमच्या जिवितांत आसतात आनी आयज ते आमी पळयता. हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव तांकां जाय जेजूक धरून ते जेजूक एक प्रश्न घालतात. ही परिस्थिती उबी करतात कित्याक जेजूक ते धरूंक सोदतात. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार आतां जेजू आपल्या मरणाक तयार जाता तेन्ना पळयत जाल्यार आमी जायते फावटी पळयतात की हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जेजूची चूक धरूंक ते रावतात आनी ताका ते ताचे मरण ताका धरून ते मरणाचे फर्मान दिवंक रावतात. आनी आयजय ते तांकां ही परिस्थिती उबी केल्ली आसा जंय जेजून तरी म्हणलें की त्या बायलेक सोडून दियात म्हणल्यार तांकां ते म्हणटले जेजू तांच्या शास्त्र्यां वयर ताच्या सुमूर्ती वयर आड वेता कसो. आनी सुमूर्तीन जबाब दिलोलो जाल्यार ते म्हणटा आसले जेजू दया दाखयना अशें. सो दोनी वाटेन ते जेजूक धरूंक सोदतात. पूण जेजू आयज जबाब दिता तो तांच्या काळजाक लागता तसोच जबाब दिता. आनी आयज होच जबाब आमकांय ताणें म्हणलेलो आसा. जायते फावटी आमी आमचे भाव भयण्यांक जाणें आमकां दुखयलां, जाणें जी वायट करतात तांकां आमी सदांच तांची नीट करूंक पयलीं आमी तांकां जज रोखडींच करतात. आयज जेजू आपयता आमी आमच्या भावा भयण्यांक जी वायटान सांपडटात तेन्ना आमी तांकां बोगसूंक तयार आसात काय. आनी आमी पळयलां आयच्या शुभवर्तमानांतूय जेजू मुखार ती बायलेक उबी करतात आनी जेजू तिचें पातक पडयना. जेजू विसरता कित्याक ती बायलूय एक खालती जावन ती मोदें उबी रावता आनी ती खालतीकाय पळोवन जेजू ताची आख्खीं पातकां विसरता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी खालती जावन आमची पातकांची दूख धरतात तेन्नाय तशेंच भाशेन आमचो देव आमचीं पातकां बोगशिता. आनी तेच भाशेन आयज आमकां सगळ्यांक जेजू भाशेनूच जावंक आपयल्या. जेजू म्हणटा ते बायलेक आपुणूय तुजेर कास्तीचें फर्माण मारिना आनी हेंच करूंक आमकां आपयल्लीं आसा. आमी हे प्राचीत काळांत आसा म्हणटकीर आमी आमचें काळीज बदलूंक जेजू भाशेन बोगसण्याचें काळीज आमच्या जिवितांत येवंक आमी हेंच काळजान जेजूचे शिकवणीच्या आदारान मुखार वचूंक आमी देवाचोच आदार आमच्या जिवितांत मागुया.